माचेर बसका घेवची तशेंच चीफ इंजिनियर श्री DC गुप्ता आनी ट्रान्सपोर्ट डिरेक्टर श्री राजन सतार्डेकर तुमी बी माचेर बसका घेवची. श्री DC गुप्ता सर तुमचे लागी मागता की तुमी आयच्या मानेस्तांचे स्वागत करचे. सर प्लीज वेलकम आवर गेस्ट्स. Let's welcome our dignitaries. Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Shri Nilesh Kabral, तुमचे स्वागत करपाक आमकां भोव खोस भोगता. गोंय स्वतंत्र जायत पासून 1961 पासून वेगवेगळ्या मळांचेर गोंयची घोडदौड चालू आसा. शिक्षण, उद्देग, पर्यटन, कला संस्कृती, साधन सुविधा, ग्रामीण विकास. गोंयाक विकासाच्या मार्गार व्हरपाच्या नदरेंतल्यानूच गोंय सरकारचे हे आयचे पावल. रस्तो सुरक्षा वेवस्थापन ह्या विशयाचेर आयज भोवमानेस्त मुखेलमंत्री, येरादारी मंत्री आतां पावपाचे आसात आनी बांदकाम खात्याचे मंत्री तशेंच हेर तज्ञ मार्गदर्शन करतले, आपले विचार मांडटले, भासाभास करतले. I request all the dignitaries to light the traditional lamp and inaugurate this function. गोंय खऱ्यांनीच धर्तरे वेले नंदनवन अशें आमी म्हणटात. पाचपोचार सैम, सुंदर वज्रे, सुंदर असो सैम आनी म्हणूनच धर्तरे वेलो स्वर्ग म्हणटात. पूण रस्ते अपघातान लोक स्वर्गवासी जावचे न्हय ही काळजी आमच्या सरकारान घेवपाची थारायला आनी देखूनच आयचे हे पावल. आय रिक्वेस्ट DGP गोवा श्री जसपाल सिंगजी टू गिव वेलकम स्पीच. श्री जसपाल सिंगजी. Honorable CM, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of PWD, Shri Nilesh Kabral ji, Chief Engineer Shri DC Gupta ji, other various officers from different departments, citizens, members of the press corps. First of all, I extend welcome to all of you. A very profound philosopher has once said that public safety is the most important concern of a state. So following this spirit, the Honorable CM has organized this function today. This function is yours. We will only respond. We will note down your suggestions. Since we have already been unduly delayed, so I will not stand between you and the Honorable Minister and the Chief Minister. And one thing I would like to say that traffic management is a multidisciplinary function. It involves road infrastructure, transport, enforcement, and most of important is the road user, the driver and the rider. We have been analyzing data and the data reveals that 56% of the accidents have taken place due to the error of the driver or the rider. So that goes to show that citizen has to play
a very important role in the prevention of accidents. So with these words, I welcome Honorable CM, Honorable PWD Minister, and all of you. Thank you very much. थँक्यू सर. रोड सेफ्टी मॅनेजमेंटाचेर आमी आतां एक व्हिडिओ पळयतली. सगळ्यांनी मिळून हो एक व्हिडिओ तयार केला एक अवेअरनेस स्प्रेड करपाक आनी लोकां मदीं जागृती हाडपा खातीर. पळोवया हो व्हिडिओ. गोंय सैमीक सोबीतकाय आनी मोलादीक दायजांनी नटिल्लो प्रदेश. हांगाचो निसर्ग तशेंच इतिहासीक महत्व आशिल्लीं जायतीं थळां पर्यटकांक भुरळ घालतात. हांगाचे रस्त्यांचे जाळें, पूल, अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानान बांदिल्ले महामार्ग हाच्या मत्तीन गोंयांत विंगड विंगड क्षेत्रांनी पुराय संवसारभर नांव जोडलां. तीन 3,702 चौखण किलोमीटर पातळिल्ल्या या राज्यांत 14,58,545 लोक रावतात. या लोकसंख्ये खातीर गोंयांत 15,41,834 वाहनां गोंयांत आसात आनी दर वर्सा सरासरी 3.07% वाहनाची भर पडटा. पर्यटनाक लागून लेगीत वाहनाच्या आंकड्यांनी कितलेशाच पटींनी वाड जाता. येरादारी खात्याच्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 2021 वर्सा 2,849 अपघात जाल्ले. त्याच तुळेन 2022 वर्सा सप्टेंबर म्हयन्यामेरेन 2,244 अपघाताची नोंद मेळ्ळ्या. 2021 वर्सा 218 जाणांक अपघाती मरण आयले जाल्यार ह्या वर्सा सप्टेंबर मेरेन 195 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. राज्यांत सरासरी 7.80 अपघात दर दिसाक घडटात आनी ही गजाल हुस्क्याची आसा. वर्सान वर्स हो आंकडो वाडतूच आसा. वाडट्या अपघाताची कारणां खूब आसात. हातूंत येरादारी नेमांचें उल्लंघन, बेजबाबदारपणान वाहन चलोवप, सोऱ्याच्या घुंवेंत गाडी चलोवप, गाडी चलयतना फोनाचेर उलोवप हांचो आस्पाव आसा. हेल्मेट न घालपी वा गाडी चलयतना बेल्ट न घालपी असल्या अपघाताचे बळी ठरल्यात. गोंयांत अपघात येवन मरण आयिल्ल्या 152 मोटरसायकल चलोवप्यां मदले 109 जाणांनी हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले. येरादारी नियमां कडेन जावपी दुर्लक्षाक उपाय कितें? रस्तो येरादारी खातें ह्या अपघाताची कारणां सोदपा खातीर तशेंच ताजेर नियंत्रण हाडपा खातीर झुजा पावंड्यार यत्न करता. सगळ्यांत पयलीं येरादारी सुरक्षे विशीं जागृताय करता. वाहन चालक, भुरगीं, पुलीस यंत्रणा हाचो पालव घेवन वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. रस्त्याचेर लागपी माहिती तक्ते, झेब्रा क्रॉसिंग, वेग नियंत्रण फलक, रंबलर, ट्रॅफिक सिग्नल्स, फुटपाथ या सारकिल्ल्यो उणाव बेगिनात बेगीन भरून काडपा खातीर यंत्रणा झुजा पावंड्यार काम करता. अपघात चड जावपी जाग्यांचेर निरीक्षण वा येरादारी चड आशिल्ल्या जाग्यांचेर 24 वरां उबे रावन परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाक पोलीस मदत करतात. सोरो पिवन गाडी चलोवप्याचेर कारवाय करपाक आनी गाडयांचो वेग नियंत्रणांत हाडपाक येरादारी पोलीस दीस रात वावुरता. तंत्रगिन्यान वापरून ई-चलन यंत्रणा सरकारान जानेवारी 2020 वर्सा चालीक लायली. हाका लागून अपघाताचो इतिहास आशिल्ल्या गाडयांची नोंद, चोरी केल्ल्यो गाडयो, कायद्यांचें उल्लंघन करपी चलन फारीक करून नाशिल्ल्यांची नोंद डिजिटल पद्दतीन जाता आनी ताजो डेटा खात्या कडेन उरता. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन गोंयच्या रस्त्यांक सगळ्यांत उंचेल्या पावंड्यावेली सुरक्षा लोकांक दिवपाक भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या फुडारपणा खाला सगळी यंत्रणा नेटान कामाक लागल्या. रस्तो सुरक्षेची कामां आडकून उरची न्हय म्हण ह्या खात्याचे मंत्री माविन गुदिनो हे सदांच वावुरतात. थळावे पंचायती, नगरपालिका हांच्या जोड पालवान रस्त्याची कामां झुजा पावंड्यार चालू आसात. शिस्त आणि समन्वयाची सांगड प्रशासनान घालून मानेस्त मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत या विषयात सकारात्मक परिवर्तन घडोवन हाडटात. अपघात पुरायपणान थांबोवप शक्य नसले तरी उणें करप शक्य आसा. ह्या कामा खातीर पुराय सरकारी यंत्रणेन समन्वयाची गरज आसा. सगळ्यांत महत्वाचें म्हळ्यार येरादारी नेम राखपी जापसालदार नागरीक घडोवप. दर एकल्यान ह्या विशयाचें गांभीर्य जाणून घेवन जापसालदारकेन वागल्यार ही रस्तो सुरक्षा मोहीम अधीक नेटान मुखार वचपाक
यश येतले हातून अजिबात दुबाव ना. रस्तो सुरक्षा ही खरे तर दर एकल्याची जापसालदारकी. दर एका नागरिकाची तशेंच शासकीय यंत्रणाय बी हातूंत मोलाचो असो वांटो उखलतात. हे उपरांत आमी सगळ्यांच्या वतीन हांव मागता भोवमान्य श्री निलेश काब्रालजी, सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री, की तांणी आपले विचार वर्गटावचे. जमल्ल्याक सगल्यांक व्हेरी गुड मॉर्निंग. आयज रोड सेफ्टी ओवरव्यू हो प्रोग्राम. हे प्रोग्रामाक आमच्या मदीं ऑनरेबल CM, DGP तशेंच चीफ इंजिनियर, डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, बाकीचे आमचे सगळे मानेस्त आनी म्हजे जमलेले प्रेस भावान भयणांनो. Police Watir, I would like to say that I understand that when it comes to road safety, the first blame comes on the roads of the state of Goa. And Honorable CM and myself, along with my team, are working on the directions. I will not go into all details what I have in my hand, but I'll just give you a preview of what has happened, what is identified. There are black spots identified by the Government of India system, where there were almost 27 black spots which were identified, and we have rectified 11 over the last few months. 2 will be rectified by the May 2023. But there are 12 such black spots which we require your help, people's help, because land acquisition in some places is getting delayed, and that is the reason black spots continue in the identified black spots by the Government of India. There are other places where the state has identified black spots and accident-prone zones, which involve, I think, totally there were around black spots identified on state roads were around 17, and we have rectified almost 10 of them, but few of them are yet to because of issues of land acquisition. There are also identified by the traffic authorities, I will not call them black spots, but various improvement spots which we have to do, and where traffic police have identified along with our people around 600 stretches where the small things have been done, and out of that we have rectified around 148, and we intend to rectify the small things over a period of next 4 or 5 months. So this is how we are progressing towards these spots. But the major issue what we face is where these black spots when it comes to land acquisition. And with the help of civil society, NGOs, we will share where we require help so that people can be convinced in giving maybe 2-3 meters of their land. Because under the state acquisition policy, it has become very difficult to acquire land for increasing or decreasing or realigning the width and alignment of the road. So with the help of the civil society, we ourselves will be involved. We will share with you all this list, and maybe with your help, we will be able to convince some people to give part of their land, so that we can take care of this black spots which have been identified. I assure you on behalf of the Honorable Chief Minister, as part of the PW department, recently we have got sanctions of almost 2,600 crores of national highway works for various roads in Goa. But I will let you know, I would like to say that entire national highway is hardly 5% of the total network of the roads in the state of Goa. But we account for more percentage of road accidents on these particular stretches. So all suggestions are welcome. We will work on them, and wherever we require your help, because I think you can make a difference in society by helping us get these particular places where these black spots have been identified. The Chimbel one, which has already work has commenced, we have taken a bar chart. We will work out with the contractor who's been appointed by the National Highway to see that that particular thing is taken care of very fast. As a team, we are working, but suggestions are always important. And as rightly put to you by my department, that we are here to serve you.
whatever way we can serve, we will work in the interest in the entire community who drives on the roads of the state. And wherever we require your help, we will always approach you. And I hope that you as civil society will be able to guide us and help us in wherever directions we are falling short of. Not taking much of time, as already we are a little late, I would thank all of you for being present here, your valuable suggestions and whatever you say. I'm not saying that we can do it over effectively immediately. Like we know of a small stretch where Porvory, where Atil Sutti ends and the new thing comes, where we have somehow with Honorable CM's intervention, the Supreme Court matter has been resolved, where we have filed under consent terms, and now the process of appointing a contractor in the small Porvory stretch of the National Highway will be done in a few months' time. And then also we are working out on the realignment of the traffic diversion plans. So your suggestions for that, because all of you will be passing through that road sometime or other when the work starts. So your suggestions are also welcome so that we can do that. The other part where we have is the Karmal Ghat section of the National Highway where a lot of accidents takes place. That also we have been sitting with Honorable Speaker, Honorable Chief Minister. We have a lot of meetings with the NGOs of that particular area who had been in the High Court for not allowing us to do the part of on the Karmal Ghat side where a lot of trees, what was the apprehension. We have given detailed report of all the trees to them which are going to be cut for the widening of the road. Almost 65% of these trees are acacia trees, which we have given about different widths. So I think we are working out a solution that these are the major places we are working on the national highways to bring improvement. We are aware of the Khandepar stretch, which we have got approval from the Honorable Minister and with the intervention of the Honorable Chief Minister, where there also we are going to work for the tender for continuing the Khandepar bridge. So as an overall, for the last 5-6 months, our team, along with the guidance of Honorable Chief Minister, has been working. But your guidance and your efforts towards helping us to achieve what we are here for today, that is why we are calling it Voice Your Opinion. We are here to be guided by you also. Thank you. God bless you all. Thank you very much, sir. We warmly welcome Honorable Transport, Industries, Panchayat and Protocol Minister, Shri Mavin Bab Godin. DC गुप्ता जी, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इनका स्वागत करें. थँक्यू सर. आणि सगळ्यांच्या वतीन मागता भोमनेस्त माविन बाब गुदीन हांच्या लागी की रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट या विशयाक ओपिल्ली आयची ही कार्यावळ हातून उलोवप करचे. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, आमचे DG बाब जसपाल सिंग, आमचे ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर बाब राजेंद्र सातडेकर, आमचे नॅशनल हायवेचे चीफ इंजिनियर बाब गुप्ता, अदर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, माझे हांगासर चड आशिल्ले म्हाका दिसतांदो रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट हो सरकार खऱ्यांनी बिलीव करता की लोकांक कितें डिसिजन घेता ते कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय. आनी तेका लागून हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक. हो इनिशिएटीव वॉयस ए ओपिनियन तुमकां फोरम दिल्लो आसा रोड सेफ्टी कशें जावचें तें. आनी हांव हें सांगतना एक योग्य सांगपाक सोदता, हो सरकार जे खऱ्यांनी कितें लोकांक बऱ्या पडटा तें करपाक सोदता. आनी तेजे विरोधक एक थोडेशे आवाज येयले म्हूण जे गोंयचे जनते बऱ्या पडटा, लोकांक बऱ्या पडटा, हो सरकार केन्ना फाटीं सरपाना. हांव सांगपाक सोदता सुरवातेर 1-2 आवाज आयले, आपले स्वताच्या स्वार्था लागून कितें केलें म्हूण हो सरकार बदलपाना. हे सरकारचें हित जावन आसा. जे आख्खे गोंयकारांक बऱ्या पडटा तें आख्खे गोंयकारांक आनी गोंयच्या लोकांक बऱ्या पडटा तें करपाचें. रोड सेफ्टीचे उलयतना
रोड सेफ्टी कावन्सिलाचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हूण हांव इन्चार्ज आसा. आमी कितलेशे निर्णय घेतलेले आसा ते इम्प्लिमेंटेशन स्टेजी ते पावले आसा. एक्सिडेंट कित्याक जाता हेची जाणवाय घेवपाक जे ब्लॅक स्पॉट्स म्हूण आसता परत परत तिंगा एक्सिडेंट जावप कित्याक जाता आमी आयडेंटिफाय ऑलरेडी केल्ले आसा. सायनेजीस हूंय ना तिंगा घालपाक आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. हें काम बेग्यानचे बेगीन जातलें. आतां मोपा एअरपोर्टूय येतलो आनी जेन्ना जुवारी ब्रिज इनॉग्रेट जातली नॉर्थ टू साऊथ हुंयची डिस्टन्स लोकांक ते जोड पडपाना. इजी ट्रान्सपोर्टेशन. हें उलयतना आमचे एकूच रोड ब्लॉक उरतले म्हणल्यार ते पर्वरी. हांव मान्य मुख्यमंत्र्या हे फोरमान सावन एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां. आमी केपेबिलिटी आसा. केंद्र सरकार सदांच आमचे मदत करपाक मुखार सरलेलो आसा. एक बेलीज ब्रिज घालून 2-वे ट्रॅफिक करून ते सिग्नलार बंद ना पडटा हें केल्यार आजचे आख्खे गोंयकारांक बऱ्या पडटलें. सिमलस मुवमेंट जातलो. बाकीची ब्रिज येतलीच ती येता म्हणल्यार 4-5 वर्सां लागतलीं कितलेंय सांगल्यार. आनी तेजे फुडें ही बेलीज ब्रिज आमी कॅपॅसिटी आसा. आमी केंद्रा कडेन एक स्पेशल मदत मागपाची. एक बेलीज ब्रिज घाल आनी मागीर मोपा टू दाबोलीं, दाबोलीं टू मोपा, पेरने टू काणकोण कांयच डिस्टन्स आमकां लागपाना. हें आमी उलयतना म्हाका मुद्दम सांगपा जाय. थोड्यां तरी तिडोक येता एक एकदां. हांव जे निर्णय घेता ते हांव म्हाजे खिचा खातीर खंयचे डिसिजन घेयना. म्हाजे स्वार्था खातीर म्हाजे वांगडा टुरिजम मिनिस्टर बसले तेजे कडेन एक बरें सजेशन आयलें. हे सगळे जे थोड्यांक गैरसमज जाता हो हे पाडल्यार तो हे पाडल्यार एक प्रायव्हेट पार्टी सपोर्ट जाता. गव्हर्मेंटूच एक हे पाडया तांकां ओनर करया. हितून कितें वायट आसा म्हाका सांगा. हे सरकार चलोवपाना. हे आमचे टॅक्सी भाव चलयतले. पॅसेंजराची सेफ्टी आसपा जाय. प्रवास करतना एक सोंपेपण मेळपा जाय. आनी पॅनीक बटन आसून दी, मॉनिटर आसून दी, GPS सिस्टम तितून आसून दी, कितले चार्ज करपा जाय ते आसून दी. प्रत्येक जाणा दिसपा जाय गोंयान आमचे लोक आमचो सरकार काळजी घेता, आमचे डिपार्टमेंट काळजी घेता. ताका लागून हे आमी स्टेप घेतलेले आसा. आनी हांव तरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हूण जे पर्यंत हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी म्हाका दिसता हो निर्णय लोकांच्या हिता खातीर आसा, गोंयकारां खातीर आसा. इजी ट्रान्सपोर्टेशन दिवपा जाय बिकॉज ट्रान्सपोर्टेशन इज द बिगस्ट प्रॉब्लेम टू अ स्टेट विच गेट्स अ फुटफॉल ऑफ 10 times ऑलमोस्ट or 8 to 10 times इट्स पॉप्युलेशन. तेन्ना आमी तेंची काळजी करपा जाय. आनी तेका लागून हांव समजता हें म्हाजें कर्तव्य म्हूण. सेफ्टी लागून तुमचें आमकां ओपिनियन जाय आनी तुमचें ओपिनियन घेवपाकूच आमी सगळे हिंगा एकठावल्या. म्हणून हांव तुमचो चड वेळ घेवपाक सोदना. आनी म्हाका खात्री आसा म्हाजे मित्र PWD मिनिस्टर जे आमी सूचना दितले फ्रॉम सेफ्टी कावन्सील आय विल बी हॅपी नेक्स्ट मिटींग तेय हाजीर रावन आपले ऑफिसरां आदेश दिवपाक बेग्यानचे बेगीन हे ब्लॅक स्पॉट्स आमी नाकारपाक आनी तेन्ना एक्सिडेंट कमी जातले. लोकां कडेन वयता वयता एकूच विनंती. आतां हायवे बरें जाला म्हूण रेकलेस ड्रायव्हिंग स्टॉप जावपा जाय. मेळटा म्हूण कशा कशी स्पीड आमी वचपा जायना. स्पिडीन वयतना आपलोच जीव आमी रिस्का घालना, दुसऱ्याचोय आमी रिस्का घालता. दुसरे मुद्दम हे फोरमान म्हाका सांगपा जाय. बारवाल्यांनी एक चर्चा केली की हांवें सांगला म्हूण तेंची जबाबदारी. हांवें एकूच सांगिल्लें ते सेफ्टी कावन्सील मिटिंगा सारकें पळोवया. एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसता आनी अजूनय आसा. म्हणून आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. कोण तरी बरो एन्जॉय करून इल्लेशे तरी कोण आमी वी कॅन गेट टिप्सी एनी टायम कोणूय जावपाक शकता जाल्यार त्या टायमार तूं प्रवास करून तुजी गाडी चलोवन वचनाका ड्रायव्हर ना जाल्यार. कित्याक नॉट ओन्ली इट इज डेंजर फॉर युअर लायफ, इट इज द डेंजर फॉर अदर पिपल्स लायफ. यू कॅनॉट बी अ बॉम्ब ऑन द रोड ऑफ गोवा. हे हांव स्पश्टपणे सांगता. तेका लागून हांव खंयचे उलयतां सारखे वेळ करून चिंतून उलयतां. आनी म्हाका हे जे कोण आवाज करपी आहा तांकां सांगता तुमी आवाज केलो म्हूण गोंयकारां खातीर आमी जे करपा आसा गोंयकारां हिता खातीर बऱ्या पडटले. एक 10 जाणां बऱ्या पडटले. एक थोडेशे कंट्रोल करपाक एक लॉबी करपाक ट्राय करतात. तांकां लागून आमी कांय करपाक हिंगा उबे रावलो ना आनी सरकार चलयना. हांव परत एकदां आमचे मान्य मुख्यमंत्र्याक हांव शाबासकी दितां. वॉयसचे ओपिनियन
तुमकां सांगपाचें तुमी आमकां सांगा. आमचेंय कर्तव्य लोकां जाय तशें फुडो कारोबार चलोवपाचो हें सांगून सगळे हाजीर आशिल्ल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भौमानेस्त माविन बाब. रोड सेफ्टी खातीर गोंय सरकार झुज्या पावंड्यार काम करीत आसा. शिस्त आनी समन्वयाची सांगड घालपी आमचे भौमानेस्त मुखेलमंत्री जांणी रस्तो सुरक्षे खातीर सगळी सरकारी यंत्रणा कामाक लायल्या आनी ताका एक चडांत चड अशें म्हत्व दिल्लें आसा. खंयचेय बरें काम करचे खातीर सगळ्यांची साथ आनी सांगात हो गरजेचो आसता. सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांक सांगातान घेवन फुडें व्हरपी आनी गोंयाक फुडें काडपी अशें आमचे मुखेलमंत्री ह्या विशयाचेर तांणी मार्गदर्शन करचें अशें तांचे लागीं मागणी. भौमानेस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद बाब सावंत. वॉइस युअर ओपिनियन हायच्या ह्या सुवाळ्याक पयल्यात पयलीं हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. अर्दे वर म्हाका येवपाक उशीर जालो. कार्यक्रम 10:30 आशिल्लो, 11 वरांचेर हांव पावलो. त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करतां. हायच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब माविन गुदिन्हो, PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे मानेस्त, म्हज्या समोर आशिल्ले गोंयचे सगळ्या वाठारांतले वेगवेगळे पत्रकार मित्र आसतले, NGO सेक्टरांतले आसतले, रोड सेफ्टीन जे इंट्रस्ट दवरता असे सगळे लोक तांचे हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करता. खरें म्हटल्यार आमी डायरेक्टली जर एक ॲप दिल्लो किंवा मेल धाडा म्हटलेलें जाल्यारय जातालें. तुमी सगळे जाण मेल धाडूं शकताले आनी आमी ताजेर स्टडी करून एक रिपोर्टूय रेडी करपाक शकताले. पण हे ओपन डिस्कशन एकदां केन्ना तरी जाल्लें जाय आशिल्लें. पूण म्हज्या तकलेंत संकल्पना आयली. हांवें माविन, निलेश आनी बाकीचे सगळे आमचे PWD ट्राफीक हांच्या सगळ्यां कडेन डिस्कस केलें आनी एक टायम लोकांक आमी आपया, लोकांचें आमकां आयकून घेवपाची संद. त्या खातीर म्हाका दिसता कितल्या जाणांनी आतां पर्यंत नांवां दिल्यां ती म्हाका खबर ना, बट जितके जाण हांगासर आयल्या त्या सगळ्या लोकांचें आयकून घेवपाची आमची तयारी आसा. आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ ट्राफीक आनी PWD डिपार्टमेंट सांजची 5 जाल्यार जाता ते बसपाची तेंची तयारी आसा. ते 5 पर्यंत सुद्दां बसतले. जे कोण सगळे उलयता तितक्यांचे ते रिकॉर्डूय करतले आनी ताज्या उपरांत ते एक 15 दिसाच्या भितर एक आपलो रिपोर्टूय तयार करतले. आनी रिपोर्ट तुमी दिल्ल्या सजेशनाचेर आमी हांगासर आमचें व्हडलें भाशण करूंक येवंक ना. हांव फक्त हे मुद्दामून कित्याक सांगता, आमकां सजेशन्स तुमच्या कडल्यान जाय. आतां आयल्या ते सजेशन्स डायरेक्ट दितले. जे कोण हांगासर पावूंक ना, आपल्या PWD आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आपलो मेल ID डिक्लेअर करताले, तांच्यांनी तेजेर सजेशन धाडून दिवची. आनी हाका चड दीस न लायता एक 15 दिसांनी तेजो एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट तयार जातलो. आनी त्या रिपोर्टाचेर की ट्राफिकान कितें करप, ट्रान्सपोर्टान कितें करप आनी PWDन कितें करप, मेजर आमी कितें कमी रोड एक्सिडंट कशा पद्दतीन कमी करूंक शकता तेजेर एक्ट जावपा खातीर निदान फ्रॉम द आमी 1 डिसेंबरांतल्यान तेजेर एक्ट जावपाक म्हणजे मेजर आनी मायनर म्हणजे आमी शॉर्ट टर्म कितें गेन करपाक शकताले आनी लॉंग टर्म आमकां इम्प्रुवमेंट कितें करपाक जाय तेजेर काम आमची तिनूय डिपार्टमेंट करतली. हेजेर वयता आसतना हांव थोडक्यातूच म्हणजे आमी जो व्हिडिओ पळयलो त्या व्हिडिओंतल्यान आमकां कितें जावपाक शकता आनी कितें जाता गोंयांतल्या रस्त्याचेर हेजो एक थोडोसो आंकडोय दाखयलो आनी तेज्या उपरांत ताज्यानी डिटेल पिक्चर आमच्या समोर हाडलें. हांव डिटेल तितूरूय वचना, पण फक्त 2017 पासून ते 2022 पर्यंत आमी जर ह्याच गोंयांत जे लोक रोड एक्सिडंटान मेल्या पळय न्हू त्यांचो आंकडो जर पळयत जाल्यार खूब महाभयंकर आसा. म्हणजे 2017 333, 2018 262, 2019 297, 2020 223, 2021 226 हो आंकडो आसा. आतां भितरल्यान सेल्फ एक्सिडंट आपुणूच गाडी व्हेली आनी कित्याचेर तरी मारली, 2 व्हिलर आसतली, 4 दुसरी गाडी इन्वॉल्व ना, स्वता सेल्फ एक्सिडंटान एक्सपायर्ड जाल्ले. हो जर इतलो आंकडो काडीत न्ही तुमी जाल्यार 2017 सेल्फ एक्सिडंटान एक्सपायर्ड जाल्या 132, 2018 112, 2019 133 आनी 2020 111 आनी 2021 135. म्हणजे 50% एक्सिडंट जे आसा हे सेल्फ एक्सिडंट. दुसऱ्या खंयच्याच गाडयेचो इन्वॉल्वमेंट ना. एक तर ती आपली कार व्हरून आपूण दुसऱ्या खंय तरी धडेचेर मारल्या, गाडयेचेर मारल्या, झाडाचेर मारल्या किंवा वयल्यान सकयल उडयल्या. म्हणजे विदाउट कसलोच दुसऱ्या गाडयेचो कसलो इंटरफियरन्स नासतना. तेजी रिजन खूब वेगवेगळी आसतली.
कोण म्हणटलो हेल्मेट घालूंक नासलें, कोण म्हणटलो सोरोपियन गाडी चलयली, कोण म्हणटलो बेल्ट घालूंक नासतलें, कोण म्हणटलो ताका न्हीद येयली, किंवा कोण म्हणटलो तो बसींतलो ड्रायव्हर जो वयता आसतलो तेणी ती बस उडयली म्हणून गेले. अशी वेगवेगळी कारणां आसतली. हांव तितूरूय वचना. हांवें हो फक्त इतकच खातीर आंकडो दवरलो, कारण आंकडो आमकांय कळपाची गरज आसा आनी तितूंतल्यान आमी सजेशन्स दिवपाची गरज आसा की सजेशन्स कितें आसूं शकता ती. आमच्या कडेन आमी म्हणटा की 100% एक्सिडंट आमी कमी करूं शकतले काय कितें? ना, इट इज नॉट पॉसिबल. बट जे कमी करपाक शकता, जी आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक शकता, म्हणजे खंय तरी सिग्नल लावन, रोड डायवर्जन करून, खंयसर तरी ट्राफीक मॅनेजमेंट करून ते करपाची आमची तयारी आसा. म्हणून आयज आमी आयकपाक तुमच्या मदीं आयल्या. आतां पर्यंत कितल्या जाणांनी नांवां दिल्या उलोवपा खातीर? कितली दिली नांवां? 25 जाण. बरें सर, 25 जाण. तूं नांवां जशीं तेंच्यांनी दिल्या त्या क्यून सुरवात कर. परत पयलीं कोण दुसरो कोण तेंय करूं नाका. नांवां दिल्ल्या आसतली त्या नंबरान, किंवा कोण पयलीं येयला आसतलो ताका पयलीं जशी नांवां दिल्या त्या ओळीन सुरवात कर, जेणे करून सगळ्यांक संदी मेळुनी उलोवपाची. हांव फुडें फक्त चड न उलयता एक 2-3 गजाली, अजून एक गजाल लक्षांत हाडून घेता. म्हणजे आमी पळयता की आतां पर्यंत मोटर व्हेकल एक्ट 1989 हाज्या प्रमाणे म्हाका दिसता वेगवेगळ्यो गजाली कमी जावपाक जाय म्हणून करता आमी. तितूर करून इन्शुरन्स कंपल्सरी हे ते ओके. नॅशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जेचे आमी ऑलवेज कन्सल्टेशन घेता आमचे ट्राफीक डिपार्टमेंट. ताज्या उपरांत नॅशनल रोड सेफ्टी कावन्सील, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इन कन्सल्टेशन विथ द रोड सेफ्टी कावन्सील हाज्या बरोबर काम करता. ट्रान्सपोर्ट डेव्हलपमेंट कावन्सील गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तांच्या बरोबर आमी काम करता. त्याच्याच बरोबर वेगवेगळे सध्या नॅशनल हायवे ट्राफीक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे तांच्या बरोबर आमी काम करता. आनी ओवरऑल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 3.6 हे अकॉर्डिंग टू ग्लोबली, म्हणजे जेंच्यांनी आज काम करपाक सुरवात केला की पुराय जगा वयले एक्सिडंट कमी जावपा खातीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 3.6 हाजेर वेगवेगळी सजेशन्स ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया निती आयोगा कडल्यान आमकां येता. ताजेरूय वेगवेगळी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटान आमी कितें करपाक शकता ताजेरूय आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाजेरूय ह्या सगळ्या विशयाचेर काम करता. म्हणून ताज्या उपरांत इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ITS सिस्टम जी आमी ट्राफीक सेलान बसयल्या, मॉनिटरींग कंटिन्युअसली CCTV आनी हाजे कंटिन्युअसली आमी एफर्ट्स ते घेता. आनी हाल्ली आमी म्हणजे फॉर ड्रंक अँड ड्रायव्ह स्टॉप जावपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांनी म्हणजे सामके पुलिसान कंटिन्युअसली एफर्ट्स घेवन ड्रंक अँड ड्रायव्ह कितलेशेच कमी जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना. इट इज मोर दॅन 60-70% ड्रंक अँड ड्रायव्ह केसीस कमी जाल्ल्यो आसा. ते आमी सगळ्यांनी पळयलां. अशा पद्दतींतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात आमी ट्राफीक रोड आनी हे सगळे जाण करीत आसा. आनी ताज्या भायर जी म्हत्वाची गजाल जी आसा, इन लॉंग रन आमी इट इज एन मोरल एड्युकेशन, व्हॅल्यू एड्युकेशन हे स्कुलांतल्यान सुरवात केलां. तुमी जर मुद्दामून पळयशात सगळ्या स्कुलांनी ट्राफीक वो आमी एड्युकेशन तांकां दिवचें म्हणून आमचे पुलीस ट्राफीक डिपार्टमेंट जे आसा हे स्कूल लेवलांतल्यान प्रयत्न करता की ट्राफिकाचे धडे ह्या म्हणजे यंग जनरेशना खातीर दिवचे, जेणे करून इन फ्युचर आमकां हे ट्राफिकाचे तांकां आतां पासून कळपाक लागपाक जाय. रॉंग सायड कितें, सिग्नल कितें, गाडी खंयच्या सायडींतल्यान चलोवची, हेल्मेटाचो इम्पॉर्टन्स कितें, सीट बेल्टाचो इम्पॉर्टन्स कितें, कारण ताचो इम्पॅक्ट तांच्या मनाचेर जाले आसत जाल्यार आमकां इन फ्युचर हे सगळे एक्सिडंट्स कमी करपा खातीर निश्चित रित्या ताजो आमकां फायदो जातलो. हांव परत एकदां म्हणजे मोठ्या पयलेच फावटी सरकार अशा पद्दतीचो कार्यक्रम घेता. म्हणजे आमी पळयता की गांवांतल्या आयिल्ल्या एखाद्या ग्रामसभेक आमी धार काडून येता, खंय तरी आतां ग्रामसभेक सरपंच आनी पंचायत हेजेर भरपूर उलयतलो म्हणून. आमचें कांयच हरकत ना. तुमकां जे विशय मांडपाचे आसा ते तुमी मांडात, तुमकां जे रायटिंगान दिवपाच्या ते दियात. ही काय ग्रामसभा न्हू, पण तुमचें ओपिनियन घेवपा खातीर सरकारान अशा फावटी पयलेच फावटी फोरम ओपन केला. आयचो फोरम जर सक्सेसफूल जालो, सरकार वेगवेगळ्या विशयाचेर पब्लिकाची ओपिनियन घेवपाक तयार आहा. बट ती आमी पब्लिकांनी तितक्याच जबाबदारपणान जर ती ओपिनियन दिली आसत जाल्यार आमकांय घेवपाक बरें दिसतलें. विशेश करून आमचे पत्रकार भाव सातत्यात वेगवेगळ्या पेपराचेर बरयता किंवा टेलिव्हिजनाचेर, सोशल मिडियाचेर ते सगळे घालता,
पण आज पयले फावटी आमकां स्वताहून मांडपाचो आमी जो फोरम आमी सरकारान दिला तेजो उपयोग सगळ्यांनी बरो करचो आनी हो खरोखरूच जर बरो उपयोग केलो आसत आमी वेगवेगळे विशय म्हणजे खंयच्याच NGOंक सरकाराच्या विरोधात कोर्टाक वचपाची गरज ना इन फ्युचर तांच्यांनी सरकाराक कळोवचें आनी जर सरकारान तें करूंक ना आसत आपलो व्यू सांगचो आनी बरें कितें आसा आनी खरें कितें आसा लोकां खातीर कितें आसा तें सरकाराची करपाची तयारी आसा शेवटी हें सरकार लोकांचें सरकार आसा लोकां खातीर काम करता म्हणून तर आज आमी तिगूय मंत्री आयज तुमच्या आयकपा खातीर हांगासर आयल्या आमी पूर्ण वेळ जरी बसूंक शकले ना थोडो वेळ हांव बसतलो थोडो वेळ निलेश मावीन तिगूय बसतले बट आमी जरी पूर्ण वेळ बसले ना जाल्यार आमचे पुराय ऑफिसर्स हे पूर्ण वेळ आसतले सगळे रिकॉर्डेड आसतले आनी त्या खातीर हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता सरकारान कडल्या ह्या इनिशिएटिव्हाची तुमी तोखणाय तर करचीच बट तेच्याच बरोबर आपली सजेशन दिवची आनी फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हाजो रिपोर्ट जो आमच्या तिनूय डिपार्टमेंटा कडल्यान सबमीट करपाक जाय तोय आमी पब्लिका खातीर दितले आनी ताज्या उपरांत तुमची आनिकूय कितें सजेशन्स आसत जाल्यार त्या रिपोर्टाचेरूय तुमी धाडची इम्प्लिमेंटेशनूय म्हाजें तर म्हणणें आहा की फ्रॉम द 1st ऑफ डिसेंबर आमी हेजें जाता तें इम्प्लिमेंटेशन जें आहा तें करपाकूय सुरवात करतले तुमचें फक्त ओपिनियन घेतले आनी आमी घरा गेले अशें ना फ्रॉम द 1st ऑफ डिसेंबर ताजें इम्प्लिमेंटेशन जें जाता 100% जावचें ना वांगडात हांव परत सांगता की जें जाता तें आमी 1st ऑफ डिसेंबरांतल्यान करपाची आमची तयारी सुरवात आसा त्या खातीर आभार प्रदर्शन न मानता हांवूच तुमचें देव बरें करूं म्हणटा कारण कार्यक्रम फुडें चालू उरतलो आमी सकयल बसता म्हाका दिसता सिद्धीन मायक घेवचो आनी पयलो कोण आसा ताका कॉल करचो तेणी उलोवपाक सुरवात करची खंयच्याय समस्येचें समाधान हे 4 जाणांकडल्यान सजेशन्स घेवन भासाभास करून आनी तज्ञांचे मार्गदर्शन घेवनूच जाता हाचेर सरकारचो ठाम असो विश्वास आसा आनी देखूनच गोंयकारांक ज्यो समस्या जे प्रश्न उप्रासतात आनी तांकां त्रास करता त्या सगळ्यांचे समाधान भोवमानेस्त मुखेलमंत्री तशेंच तांचे मंत्रिमंडळ हे ताका फेस करपाक आनी उत्तर दिवपाक खंबीरपणान उबे आसा हांव मुखेलमंत्र्यान म्हळें त्या प्रमाण पयलें नांव घेता ताच्या पयलीं श्री आशिष शिरोडकर DYSP ट्राफिक हांच्यांनी माचयेर येवचें बसका घेवची तशेंच प्रल्हाद देसाय आन्सर ओके हां संजय तांबवेकर हां म्हजें नांव संजय तांबवेकर हांव बँगलोरा आसता पण हांव हांगा आल्तिनार वाडला पिपल्स हायस्कुलान शिकला मागीर बेंपे कॉलेज मागीर IIT मुंबई US आनी मागीर आतां बँगलोरा आसता आमचें एक NGO आसा दी अरुंधती फावंडेशन आनी वी वर्क इन रोड सेफ्टी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर dignitaries, ministers, and all concerned citizens who are here to improve the road safety in Goa. I want to start with a small exercise. We just saw the statistics. About 250 people will lose their lives or have lost their lives on the roads this year. What will be an acceptable number for next year? Anybody? 250 people is more than the people in this room. Or maybe about that much, maybe a little less, but thereabouts. Can anybody be part of the statistics? There's only one acceptable answer to this. 0. I can speak from some personal experience. We lost our daughter Arundhati
in a horrific road accident in 2014. This was in Vellore. She was studying for a post-graduation in pathology. She was riding pillion with a helmet, but unfortunately fell on the side of the road in the path. I will tell you. I will tell you. I will. Fair enough. I will move directly to the points. I will move to the points. Fair enough. I'm cutting that. I'm moving to the points. प्रत्येकान फक्त 5 मिनिटां घेवची मेजून 5 मिनिटां जाल्या उपरांत वयचो म्हणजे बरें जातलें. ओके, Fair enough. 5 मिनिटां. 2 मिनिटांन काय सांगू शकता ना. 5 मिनिटांन आपल्या 5 मिनिटां वयर टायम घेवचो न्ही. येस. Okay, I'll just make the two main points I wanted to make. There's a lot of work happening which is cross-functional, multidisciplinary. Two things. One is education. Number one is education. We talked about it a little bit, saying that it should start from the school. And that is so, so important because the next generation of drivers, the next generation of road users have to be better than the current generation. They have to be better. It is not about one single aspect. It is a combined aspect of safety, whether it is fire safety, electrical safety, road safety, the knowledge of what to do in what circumstances. And that has to be there from the beginning. It should be reinforced year on year on year on year. It should be part of the curriculum. And that will actually lead to citizens, that will lead to people who actually embrace safety in what they do, whether it is on the road or whether it's in the work, because it's equally important in both places. The second thing I would like to say is that we have a lot of focus on moving vehicles. We should shift that focus to moving people. Invest in public transport. Invest in a way that will make it very creative, it will make it cheap, it will make it affordable, it will make it very connected, it will make it convenient, it will be something that people will aspire to or use more than other vehicles. And if you did that, whether it is about how people use the roads, imagine the traffic 10 years from now. How many vehicles on the roads? How many road users on the road? What is the speed? And you will see the difference. Believe me, I'm coming from Bangalore. The Goan roads are better, but it means your average speed is higher. You have to bring down the speed to be able to control the effects of the speed. Because the moment you have speed, it will amplify every single error that happens. Whether it is with the pothole, whether it is with drunk driving, whether it is with the distracted driving, whether it is because of wet roads, it will just amplify the errors. So please, please cut down the speed, even on the highways, even on the big roads that you have, control the speed. And even where you don't get the access to the land, as you were saying, to control some of the things, please adopt techniques that will calm the traffic. Calming the traffic will reduce the accidents. Calming traffic will reduce the impact of the accidents. That's all I would want to say. Thank you so much for your time. फुडले स्वातंत्र्यता संजीव सरदेसाय.